कॉन्फिडन्सान घेवन करूंक जाय आशिल्लें. सो एक बरी फॅसिलिटी जंय आमी सगळे खेळून ल्हानाचे व्हड जाल्ले आसा. हांव स्वता एक स्टेट बॅडमिंटन प्लेयर. फेलियर ऑफ दीस प्रमोद सावंत गव्हर्मेंट मेजर म्हणटा तो डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आमी पळयला. लुसोफोनिया गेम्स जेन्ना जाल्ल्यो तेन्ना हें स्टेडियम बांदिल्लें फॉर गूड इंडोर स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज लायक बास्केटबॉल, आमचे व्हॉलीबॉल, बॅडमिंटन, तुका टेबल टेनीस, जिमनॅस्टिक्स अश्यो कितक्योश्योच गेम्स थंय जावपाक जाय. वेरेस त्यो सगळ्यो सोडून थंय चल्लें एक्झिबिशनां किंवा हांचे कोण तरी व्हडले लिडर येता तेन्ना थंय चलता मिटिंग्यो किंवा खंयचे तरी एक कोण परफॉर्मर हाडून थंय शो चालू आसा. म्हणजे ते एसएजीचो जो ताबो आसा तो म्हाका दिसता आतां काडून घेवपाची वेळ आयिल्ली आसा. एसएजी कडल्यान ते ईएसजी करून उडोवपाचें. म्हणजे एसएजीची आनी गरज ना, फक्त ईएसजीचीच गोंयकारांक गरज आसा. म्हणजे एसएजी कडल्यान करप कितें चल्लां, फक्त एक्झिबिशन्स. सो दिस इज अ कंप्लीट फेलियर ऑन पार्ट ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत गव्हर्मेंट. आय आस्क द पीपल ऑफ गोवा एज स्पोर्ट्स पर्सन्स, तुमकां ह्या सरकारा कडल्यान कितें मेळिल्लें आसा हें सरकारान स्पश्ट करचें. एक आपलो प्रॉक्सी हाडून थंय बीसीसीआयचेर बसयल्लो. पयलीं ताका जीसीएन सेक्रेटरी केलो, मागीर ताका बीसीसीआयन धाडलो. क्रिकेटीचें कितें म्हणून डेव्हलपमेंट केलें हांगा? एक सादें स्टेडियम बांदूंक जालें ना. मागीर सगळ्या क्लबांनीच ताका उडयलो. अशेच प्रॉक्सीज बॅडमिंटन एसोसिएशनाचेर दवरल्या. म्हणजे जे मनीस हाज्या ऑफिसान पीए आनी ओएसडी म्हणून तांकां प्रेसिडेंट करून उडयल्ल्या वेगवेगळ्या एसोसिएशनाचे. म्हणजे आमच्या भुरग्याचें फ्युचर, स्पोर्ट्स फ्युचर कितें, हो म्हजो आज गोंयकारांकूय प्रश्न आसा. सो इट्स अ कंप्लीट फेलियर. एसएजी म्हणटा तें बंद करचें आनी एसएजी टू बी रिनेम्ड अगेन ऑर मर्ज्ड इनटू ईएसजी, एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा. कित्याक फक्त एंटरटेनमेंटूच थंय चालू आहा. भुरग्यांक ज्यो खेळपा खातीर ज्यो कितें फॅसिलिटीज मेळपाक जाय त्यो अजिबात थंय मेळना. इट्स अ कंप्लीट वेस्ट. दाखयचें सरकारान, डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगचें की भुरग्यां खातीर टू ट्रेन एट इंटरनॅशनल लेवल, टू ट्रेन टू क्रिएट स्टेट प्लेयर्स, नॅशनल प्लेयर्स, कितें फॅसिलिटी दिवप चल्ल्या. नॅशनल गेम्स गोंयांत हाडल्यो. त्या नॅशनल गेम्साचो फियास्को आमी सगळ्यांनी पळयलो कसो जालो. कितें नॅशनल गेम्साच्या टायमार जालें तें सगळ्यांनी मिडियानूय कवर केलां. सो इट्स अ कंप्लीट फेलियर ऑन बिहाफ ऑफ द टॉप लिडरशीप. हाजेर आमची मागणी आसा की हें सरकारान बरे रितीन एक आपली एसएजीच्या मार्फत फुटबॉल ग्रावंड लोकां खातीर दिवचो, आमच्या गोंयच्या भुरग्यां खातीर दिवचो, बरे कोचीज हांगा हाडचे, बऱ्यो ट्रेनींग फॅसिलिटीज हांगा डिवेलप करच्यो. आता बाबान कितें म्हणलां, आय सेकंड एवरी स्टेटमेंट वॉट एवर यू सेड. आता कांय फॅसिलिटीज कांय ना हांगा. टुडे वायज टेक फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल. इंडिया वॉज 96 पोजिशन इन आय थिंक इन 1999. आता आमी पावले 142. ऑल ऑफ यू मस्ट बी वॉचिंग द वर्ल्ड कप. And all of you must be wondering when the dream will one day we will reach the World Cup. I mean, केन्ना पावचे ना. If this is the state, I don't think we'll ever reach the World Cup. The very sad state of it. We have 1 billion population. इतले talented players आमचे कडेन. पूण facilities ना जाल्यार how will you develop the talent? So आता तूं पणजे तालिगांव आमचे youth they are coming and playing in the garden. आता मिरामार आमचे धा garden आहा. थिंगा एक्चुअली इट इज फॉर द सिनियर सिटीजन वॉकिंग करपाक आनी आतां जागो ना ते थिंगा येवन फुटबॉल खेळटा. मागीर देन इट कम्स द टसल बिटवीन द रेजिडंट्स एंड भुरगीं. कितें आतां लायट्यो फुट्टा आनी बॉल कोणाचे कांबडान पडटालो अशे प्रॉब्लम जाता. सो वाय दीस कंट्रीसायरायझींग? बिकॉज वी डोंट हॅव अ स्पेस, जागो ना. टुडे आवर यूथ, इफ यू डू नॉट गिव देम द एवेन्यू टू प्ले, दे विल गो इनटू दिस नेफेरियस एक्टिविटीज. यू हॅव टू कीप द यूथ बिझी इन स्पोर्ट्स. But what is the avenue to develop sports in Goa? Nothing. It is in पणजे सायडीर कांय ना. आतां सालसेत ते सायडीर ग्रावंड आतां ते दिसा हांव सिंकेटींग गेला. कांय बरें ते ग्रावंड डेवलप केला. आय डोंट नो इफ आय रीच ते सायड. इट इज नावेली सिंकेटींग थिंगा ग्रावंड आहा. सो थिंगा टुर्नामेंट ऑर्गनायज जाता. भुरगे वता थिंगा. एक पार्क केला धाकटे भुरग्यांक. इट इज रियली वेल डन. सो
अशें पणजे बीन कॅपिटल सिटी हांचे कित्याक जायना हें करपाक. एंड वी हॅव स्पेंड आय बिलीव 30 crores, आय एम नॉट शुअर द फिगर इज करेक्ट ऑर रॉंग. 30 crores is taxpayers' money. See, if you wanted to give the ground for PPP, let the private people put the money. No? Why should the taxpayers put the money and then give the ground to a private party? It doesn't make sense. आमचे टॅक्सपेयरचे पैसे आणि ग्राउंड आणि कोणाक दिवंक जाय. what is the benefit to the taxpayer? कोणान पैसे मोडला टॅक्सपेयरचे पैसे. So that the government should explain the situation. I fully agree with whatever Datta Babu is saying. Any questions? दत्तप्रसाद आतां पळय गव्हर्मेंटाची कितें जालां टुरिजमाच्यो प्रॉपर्टीज आहा पळय त्यो लिजार दितात. गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आसा पळय त्यो काडून अशाच पद्दतीन दिता. आतां पळय हो ग्रावंड आसा तो तुमच्या PPPचेर जाता. नेमकी गव्हर्मेंटाचें चलना कितें? पळय मुख्य म्हणजे जी एक्शन्स दिसता प्रमोद सावंताच्यो ते गोंयकारांचें फ्युचर जें आसा कॉर्पोरेट लॉबी कडेन घाण दवरप हें धोरण ह्या सरकाराचें आसा. म्हणजे फक्त कॉर्पोरेट लॉबी. आतां कॉर्पोरेट लॉबी कडेन सगळी डिलिंग्स आसा ही कित्या खातीर जाता हें सगळ्यांक आमकां खबर आहा. कोणाक हाचो कितें बेनिफीट जाता. सो भुरग्याचें फ्युचर आमचें कोणाक पडिल्लेंच ना. तुजो रायट हँड मनीस BCCIचेर येद्या व्हडल्या पोजिशनार आशिल्लो स्टेडियम गोंयान बांदपा खातीर कितें स्टेप्स तुवें घेतली. एक बरें क्रिकेट स्टेडियम गोंयकारांक मेळचें म्हणून तुज्या रायट हँड मनशान BCCIन फक्त थंय ते कुडचड्यांचेर ते कितें ते फॅन पार्कां घातलीं आनी कोणाक खंय IPLाच्यो टिकेटी वाटल्यो. हें स्टेडियम डेव्हलप करपा खातीर कितें केलें. बऱ्यो क्रिकेट फॅसिलिटी बरें क्रिकेट ट्रेनिंग हे आमच्या भुरग्यां खातीर मेळपा खातीर कितें केलें. आज अशेंच अन्य स्पोर्ट्सांनी चल्लां. आय एम अ स्टेट प्लेयर. आय हॅव रिप्रेझेंटेड गोवा फॉर बॅडमिंटन. आज आमचे बॅडमिंटनाचो स्तर वाडपा खातीर कितें हें चल्लें इनिशिएटिव्स चल्ले. वेर आर द एक्स स्टेट प्लेयर्स. द एक्स स्टेट प्लेयर्स आर नोवेर सीन ऑन एनी एसोसिएशन्स. देर आर ओनली पॉलिटिशियन्स अँड सम अदर मेंबर्स क्लोज टू द रुलिंग पार्टी सीन ऑन द एसोसिएशन्स. म्हणजे हें चल्लां कितें. हें सगळें चुकीच्या डायरेक्शनान चल्लां. हें बंद जावपाक जाय. स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज स्पोर्ट्स एसोसिएशन्स जी आसा हे खरे जे खेळाडू आसा तांच्या हातान वचपाक जाय आनी हातूंतल्यान पॉलिटिक्स भायर सरपाक जाय. But at the same time, without infrastructure, it's like that football ground. If you go to see, it's like any international standard. So, how would you say? What would you like to say as far as maintenance of that? Because Fala Summer, it is open to public, everybody, where and from. How that can be done? See, maintenance जे आसा SAG स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा मागीर तो एक गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सील म्हणून असले एक कितें तरी आसा. हांचें काम कितें. हांचे डायरेक्टर आसा तांकां फक्त एक सरकारी गाडी कॅबीन मेळून तांच्यांनी गोंयभर भोंवपाचें फुकट. हेंच तांचें काम. तांचें काम हे सगळे ग्रावंड सांबाळपाचें न्ही. हे सगळ्या ग्रावंडाचें मेंटेनन्स तुमकां जर कशें फुटबॉलाचो स्टँडर्ड वाडोवपाचो तो जर खबर ना जाल्यार ह्या मनशांक काडून उडोवंक जाय थंयचे. आनी बरे जे आमचे इतके एक्स प्लेयर्स आसा संतोष ट्रॉफीक बरे आमच्या गोंयांत सदांच रिजल्ट हाडिल्ले आसा. कितकेशेच आमचे गोंयचे प्लेयर ब्रह्मानंद शंकवाळकर आमचो ब्रुनो फर्नांडीस आमचो कितकेशेच वयल्या स्तराचेर खेळिल्ले आसा. असले सगळे आमच्या एक्स प्लेयरांक हाडून तर डेफिनेटली कितें फॅसिलिटीज आसा ते दिवपाक जाय न्ही. आनी वाय गव्हर्मेंट कॅनॉट मॅनेज. Are you trying to tell that government is not in a position or government officers who have been given those positions, they are not capable? खंय तरी कितें तरी अंडरस्टँडिंग जाता न्ही म्हणून हे दुसऱ्याक दिवप चल्लां. आनी तशें हांवें म्हणलें तशें कॉर्पोरेट लॉबीक म्हाका जर डावट मारता की हे खंयचे तरी कसिनो लॉबीकूच हो ग्रावंड दितले काडटले आनी हू हॅव इंट्रस्ट ऑल्सो इन फुटबॉल असो तर म्हाका डावट मारता. पळय रेस्टॉरंट बीन सगळो जो विशय आसा न्ही हो तुमी डेफिनेटली कोण बरें केटरिंग करता तांकां दिया. जे प्लेयरां खातीर आनी जो क्रावड येता तांकां बरें जेवण दितलें तांकां दिया. तो विशय ना हांगा भुरग्यांक खेळपाक जागो ना. पणज्यान पयलींच तुमी 39Aच्या नांवान सगळ्यो बिल्डिंग्यो व्हडल्यो व्हडल्यो केल्या. बारीक बारीक जे ओपन स्पेसीस आशिल्ले थंय टावर बांदलेले आहा. पणज्यान जागो म्हणटा तो खेळपाक उरिल्लोच ना. जसो लिओन म्हणलें तशें कांपलार शेत आशिल्लें आमचें सिंपल हें सांगता शेत
शेतान आमी ल्हानाचे व्हड जाल्यार थंय क्रिकेट खेळत आनी फुटबॉल खेळत आनी थंय पणजेचो जो आतां आमदार आहा तो सुद्दां थंय खेळटालो त्या शेतान. ते शेत मागीर आमचो बाब सुरेंद्र लियोचो फादर ताणें बरें डिवेलॉप केलें. सिनियर सिटीजन्सांक एक ग्रावंड केलो, हे आमचो वॉकिंग ट्रॅक केलो, मदीं ग्रावंड केलो आनी जशें ताणें म्हणलें तशें भुरगे थंय खेळटा तेन्ना बॉल जाणट्यांचेर बसपाक लागलो आनी टसल जावपाक लागलें. सो असोय तुका विशय जो आसा हो शहरांनी जाता. आमचे सुद्दां भुरगे जेन्ना रस्त्यार खेळटा, खंय तरी सायडीक खेळटा तेन्ना लोकांचे ग्लास फोडून उडयता, गाडयांचेर बॉल बसता. आज जेन्ना इतको बरो जागो आमचे कडेन एवेलेबल आसा आनी सरकारान बरो ग्रावंड बांदला लोकांच्या पयशांनी, कोणा कडल्यान घेवन न्ही, जाल्यार ती फॅसिलिटी आज आमच्या भुरग्यांक दिवपा खातीर जी स्टेप्स घेवपाक जाय ती घेवप वचना आनी एक कॉर्पोरेट लॉबीक दिवप चल्ला. हे क्लियर दाखयता की मुख्यमंत्र्याचो हो टोटल फेल्युअर. म्हणजे जी भुरग्यां खातीर दिवपा खातीर जी कितें स्टेप्स घेवपाक जाय ती घेवचे सोडून तुमी डायरेक्ट शॉर्टकट मारून कोणाक तरी तो लीज आउट करपाचो प्रयत्न करता. दिस इज कम्प्लिटली रॉंग. And why did the government spend 30 crores? If you wanted to give any PPP, first only ते PPP पयशे घालूंक जाय न्हू. युजली PPP म्हणून कितें प्रायवेट पार्टनरशीप, पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप. जो तरी विचार आसले पयलीं वी विल गिव PPP मॉडल, तो why did you spend 30 crores of taxpayers money? Simple question. And even now you want to do PPP like Datan Kashe सांगला की ते रेस्टॉरंट आहात, रेव्हेन्यू येतलो, you can do private and plus for the public, but the main ground जागो आहा तो that you cannot compromise. No? So at least there should be a fixed hours. म्हणजे सपोज कोणाक दिल्यार इतले वरांक भुरग्यांक घेवपाक मेळटले, इतल्या वरांक तशें कितें वर्कआउट जावंक जाय. नाजाल्यार कितें एंट्री वील बी बार्ड. देन वे वील पण आज दोनापावल सारकिल्ली जेटी, आज दोनापावल सारकिल्ले जेटीर सुद्दां गोंयकार जो पर्यंत आपले आयडेंटिटी कार्ड दाखयना तो पर्यंत ताका थंय फुकट वचपाक मेळना. पुलीस थांबता थिंगा. नाल्यार थंय तुका 10-20 रुपया फारीक करचे पडटा. म्हणजे अशें चल्लां आज. म्हणजे ह्या सरकाराचें हांवें जें म्हणलें तें कॉर्पोरेट लॉबी बरोबरूच धंदो. कॉर्पोरेट लॉबीक जाय जाय तें करून दिवप, सामान्य गोंयकाराक कितें जाय तें ना करता. सगळ्यो बेनिफिट्स कॉर्पोरेट लॉबीक दिवप. तो मोपा एअरपोर्ट आसूं, GMRचो बापायचो फात करून उडयलो मोपा एअरपोर्ट. GMR आपल्याक जाय तें करता. थंय गरीब पेडणेकार जांकां थंय कितें जॉब्स मेळटले म्हणून ज्या आशेन आशिल्ले तांकां बाबड्याक थंय रसातळाक पावयल्या, तांकां थंय कांयच ना. कंपेन्सेशन जशें म्हणटा तें थंय तो विशय आसा. सो कॉर्पोरेट लॉबीचो सरकार हो फक्त कॉर्पोरेट लॉबीक बेनिफीट आनी ती खंयच्या मागीर ती बेनिफीट कोणा कोणाक पावता हें सगळ्या गोंयकारांक खबर आहा. आमच्या बरोबर एडवोकेट विष्णू नायक जॉयन जाल्लो आसा. हांव ज्या जाग्यार रावता म्हज्या घराच्या फाटल्यानूच तो सगळो एरिया येता एक्चुली बेसिकली. आनी आमी ल्हानांतले व्हड जाले ह्याच ग्रावंडार खेळोन आनी त्या सरावंडींग जाग्याचेर एक्सटेन्सीव यूज केलो वयता. असो एकूच ग्रावंड आसा पणजेन, हो कंबार. आतां समज भुरग्यांक खेळपाचें म्हणून जालें जाल्यार इन एंड अरावंड सरावंडींग आनी थंयसर दुसरी अवेलेबल जागाच ना. त्यामुळे समज अशा तरेन कमर्शियलायज करपाक लागले जाल्यार एक पर्टिक्युलर इन्कम ग्रुप जो आसा पळय तेंच्या खातीर एडवांटेजीस जाताले, पूण सरकार फक्त त्या पर्टिक्युलर ग्रुपा खातीरूच काम करतलो काय कितें. सरावंडींग थंयसर जी बांद एरिया आसा आनी बाकीच्यो ज्यो एरियाज आसा तेतूंच्यान जे लो प्रोफायल आनी लो इन्कम ग्रुपाचे भुरगे आसा ते हांगासर सद्या खेळपा खातीर वापरलो जाणारो एकूच ग्रावंड आसा. हो समज बंद केलो जाल्यार सरकारान दाखोवचो दुसरो ग्रावंड तांकां खंयसर अवेलेबल आसा. त्यामुळे हेचेर परत विचार जावचो अशे तरेची एक अपील आसा. थँक्यू.